गोवा नोबेल लेक्चर सिरीज सुरू करपाचो गोंय सरकाराचो विचार चल्ला। ब्रेस्तारा पणजे नोबेल प्रायज सिरीज इंडियाचे उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी गजाल उलोवन दाखयली। गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर वर्सुकी इनोव्हेशन इन सायन्स कॉन्टेस्ट सुरू करपाची घोशणाय मुख्यमंत्री पर्रीकारान ह्या वेळार केली। 3 फेब्रुवारी मेरेन पणजे नोबेल जैतिवंतांचे लेक्चर सिरीज चलतले। नोबेल प्रायज सिरीज इंडिया 2018 पणजे 3 दीस चलतले। ब्रेस्तारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान व्याख्यानमाळेचे उक्तावण केले। अशा प्रकारची कार्यावळ गोवा नोबेल लेक्चर सिरीजाच्या नावान करपाचो प्लान मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला। So held in, we would also like to continue our engagement with the esteemed Nobel laureates, and I propose to the Nobel Foundation that we set up an annual Goa Nobel Lecture Series that my government will be very happy to support and organize. We want to make Goa the home to the next generation of Nobel laureates. This is literally, a lot of people come to Goa for settling. I know that my team has planned a series of interaction of visiting laureates with students, researchers and teachers from around the country, and I urge all of you to take full advantage of these interactions. कला अकादमीत नोबेल प्रायज जैतिवंतांनी लायिल्ल्या शोधाची माहिती दिवपी प्रदर्शन लायला। प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक सिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। पंचायत खाते आणि गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन मिळून ताळगांव कम्युनिटी हॉलांत सरपंच आणि पंचांक कोयरा विल्याचेर स्वच्छ भारत मिशन जागृती कार्यावळ घेतली। कोयर करपी गजालींचो वापर कमी करचो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। कोयरा विल्याच्या साळगांव प्लांटा बरोबर काकोड्या आणि वेर्णाय प्लांट बेगीन जावंक जाय म्हूण पंचायत मंत्री महावीन उलयलो। सरकाराचो विषय अशें म्हणून जर कोण म्हणत आसत जाल्यार तो चुकता। हो विशय आमचो सगळ्यांचो विशय। हो विशय सर्वसामान्य मनशाचो विशय। प्रत्येकाक ताचो इम्पॅक्ट जाता। तातूंतल्यान आरोग्य दिसपाक बरोबर न दिसप आनी ताचो परिणाम म्हणजे ट्युरिजमाचेर जावप, ह्यो सगळ्यो गजाली जावंक शकता। आमी ह्या विशया कडेन पळयता आसतना गांभीर्यान पळोवपाक जाय। म्हाका अशें दिसता की ह्या विशयाचेर ग्रामसभेत मोठी चर्चा जावंक जाय, रिजोल्यूशन जावंक जाय। कोळशाच्या पोल्युशनाचें रिजोल्यूशन डेफिनेटली जालें म्हणून म्हाका दिसना, किंवा कोणें म्हाका सांगलें म्हणूनय दुखना, बट दॅट इज नॉट द इम्पॉर्टंट इश्यू फॉर पंचायत। पंचायती ह्यो गोश्टी चड म्हत्वाच्यो, हाचेर चर्चा जावपाची आवश्यक। एक सालिगांव प्लांट येयलो म्हणून जायना, बाकीचे प्लांट येवपाक जाय। तेणें सांगला दुसरे फुडल्या म्हयन्यात जातले, काकोडा आहा ते। असले वेर्ना सगळ्यावन हांव समजता थर्ड वन ऑल्सो इज नेसेसरी। एअरपोर्ट आमचो थिंगा जवळ आसा, मोपा येता म्हणल्यार टायम आसा। थिंगा प्लेन एवरी टायम फ्रिक्वेन्सी इज इन्क्रीजिंग। एक सुद्दां प्लेन सकयल पडलो 300-350 लोक मेलो जाल्यार आमचे गोंयकारांचे दोश येतलो की आमच्या गोंयांत प्लेन पडलो कित्याक बर्ड हीट जावन। हे आमी आमचे ब्लेम घेवपाक रेडी ना, तेका लागून थिंगा प्लांट सगळ्यावर बेगीन येवपाक जाय। हे भाशेन एकूच वयता वयता हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, हे सरकाराचे ज्यो योजना आसा, हे काम करपाची जी पद्दत आसा, फास्ट डेव्हलपमेंट चालू आसा। सांजुजे दियारियार रेल्वेचे ट्रॅक डबलिंग कामाचे इन्स्पेक्शन करूंक आयिल्ले रेल्वेचे टिमीक गांवकारांनी धांवडायले। पयलीं सारको मॅप दाखयात आनी मागीर येयात म्हूण लोकांचो आर्ग्युमेंट। पंचायतीन खंय रेल्वेक बरयल्लें आसा, मात रेल्वेचे अधिकारी मॅप दाखोवंक फाटीं फुडें जातात। रेल्वेचे इन्स्पेक्शन टिमीक परत धाडपाची ही खंय 9वी खेप। आमगे विलेजींक डबल ट्रेकिंगाचें काम चलता। सो आमगे पंचायतान रेल्वे ऑथॉरिटी ऑलरेडी बरयलां आमकां तेंगे एक्झिस्टिंग रेल्वे आहा तेजो प्लॅन दी म्हूण। सो एवरी टायम ते आमकां प्लॅन दिनासतना आपल्याक एक काम कमेस कोताय। आयज त्या नोये पाटी 9th टायम आमगे विलेजीन येयले, आयज दिसोन आमी तांकां पतून धाडल्यात। एक प्लॅन घेवन येयल्ले, त्या प्लॅनाचेर हुंयच्या डिपार्टमेंटा गेली सायन ना आनी ते म्हणटा एक्झिस्टिंग प्लॅन। सो सेम प्लॅन तेणी पयलीं पंचायतान लायिल्लो, पंचायतान विलेजरांनी तो पिंजिल्लो प्लॅन, कित्याक डुप्लिकेट प्लॅन म्हणून। आयज हांव तांकां सांगिलां तुमकां तर तुमगे जमीन म्हणटा जाल्यार प्रॉपर चॅनल म्हणजे प्लॅन दाखोया आमकां, जाल्यार आमकांय कळटलें बाबा आमगे लँड गेली कितुली।
एवरी टायम तांकां परतून धाडचें पडटा आनी एवरी टायम ते येता आसतना विलेजरांक एकू सांगताय आतां येता हाली येता हे येताय तें एकूच आज कोण सर्वेरा घेवन येता सांगलें पूण सर्वेरा दाखयतलो जाल्यार प्लॅन ना तें कडेन पंचायतीन ऑलरेडी लेटर दिलो तांकां पूण अजून ताणें दे हॅव नॉट येट प्रोड्यूस द प्लॅन सो वी हॅव टोल्ड देम टू कम टू प्रॉपर चॅनल अँड प्रोड्यूस द प्लॅन अँड देन वी विल सी इट. आतां फुडले खेपेंत सर्वेचो प्लान घेवन येता म्हूण सांगून टीम थंयच्यान गेल्या. No, we wanted to show our land, but they want proper plans from the survey. Now we are agreed to bring the plan from the survey. Then we will submit to the panchayat. Then if they want anything else, they will let us know. Then if it is okay, then we will come for survey. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.